करूं अपने जीवित तुका भेटूं तुझे कुटुंब एकटाय जाता भावात विश्वास मोगूत जाता 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 तुमकां सगल्यांक देव बरो दिसत्यो तुमकांय देव कृपा दिवपाक आज ह्या म्हयन्याचो पयलो शुक्रार पापसाबाचें ते सांग पासून मागुया खेळ्यांचें बरेपण मेळचे खातीर सगळे खेळ शांतीचे साधन संस्कृताय आनी राष्ट्रांमध्ये शांतताय आनी सदांचें साधन जावचे आनी आदार एकचार आनी व्यक्तीक वाड ह्या मुळाक चलना दिवची म्हूण मागुया थोडो वेळ आमी शांत रावन आमची तेसां हे वेळा देवाच्या हातान घालुया बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी सरस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं आज आमी भाग्यवंत बोनिफास धर्म अध्यक्ष आनी रोग साक्षी हाचे स्मरण करता बोनिफास एक बेनेडिक्टन मंक आनी ताणें जर्मनी ह्या देशांत येवचें उतर परगोटलें त्या खाप जायतो यश मेळ्ळो पूण तो आनी ते सांगती हॉलंड ह्या गांवांत वेताले तेन्ना दुस्मन ताचो जीव घेतलो ताचो उगडास सरून आमी मिसा भेटेन वांटो घेवया आनी वांटो घेवच्या आदीं आमची सगळीं पातकां वळखून आमी देवाचें भोगसणे मागुया सुप्रदात देवाक आनी तुमकां भावा मडीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरेपण सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत भागवंत सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भावा भणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनोती कर सुपदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणां जिविताक पावूं सोम्या काकलूत कर क्रिस्ता काकलूत कर सोम्या काकलूत कर प्रार्थुया सरेस्परा भाग्यवंत बोनिफास रोग साक्षी तुजे मुखार आमचो शारोती जावं तांणी उतरान परगोटलोल्या आनी रोगतान म्हूण घाल्ल्या भावार्थाक आमी विस्वाशी रावूं आनी आमच्या कोन्यांनी तो तिरायन पाळूं हें मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं भाग्योन पावलून तिमोथाक बरयलोले दुसरे चिटी वेले वाचप प्रितीच्या हांवें कितें शिकयलां हांव कसो जियेलां हें तुवें देखलाय म्हजो हेतू म्हजो बावार्थ म्हज्या काळजाचें उदारपण म्हजो मोग म्हजी सोंसणीकाय तुवें पळयल्याय आंतियोकेंत इकॉन्युमांत आनी लिस्त्रांत हांवें भोगल्यात ते दुमाळे आनी कोश्ट तूं तर जाणय कसली पिडापीड हांवें सोंसल्या पूण सर्वेस्परान म्हाका सगल्यांतलो निवारला क्रिस्ता जेजू सोवें भोक्तीपणान जियोंक
सोदतात ती धुमाळो सोंसतलींच. पूण ते कोश्ट आनी बुलोवणे मनीस दुसऱ्यांक फोटोवन आनी आपुणूच फोटोवन ओदीक ओदीक पाश्ट जावन वेतोले. जें तूं शिकलाय आनी जें तुका राखून दिलां तातूंत तूं गोट राव. तें कोणा कडसून तुका गमून आयलां तें तूं मनान दवर. तूं भुरगेपणार सावन पवित्र पुस्तकां शिकलाय. जेजू क्रिस्ताच्या भावार्था उदेशी तारोणांक पावयता तसली शिकवण तुका दिवंक तांकां तांक आसा. सगळे पवित्र पुस्तक देवाच्या प्रेरणान बरयलां. तें शिकोवन दिवन चुकी काडून दाखोवन लोकांक निटायेर हाडूंक तांकां प्रमाणीकपणांत वाडोवंक उपकारता. ताका लागून देवाचो मनीस उत्तम जावं कसल्याय बऱ्या कामांक पुर्तो जावंक पावता. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो. तुजे समूर्तीचो मोग करतात ती व्हड शांती भोगतात. परतून म्हणुया. तुजे समूर्तीचो मोग करतात ती व्हड शांती भोगतात. कितले जण म्हज्या आंगार पडटात, म्हाका पिडापीड दितात, तरी आसतना तुज्या आज्ञा वेलो हांव कडसरूंक ना. तुजें उतर सगळें सोतूच. तुजे नितीचे कायदे सगळे सासणांक तोखपाचे. जबाब. तुजे समूर्तीचो मोग करतात ती व्हड शांती भोगतात. राजकुंवर बेश्टेच म्हज्या आंगार पडटात, पूण म्हजें काळीज तुज्या उतरांचें भें दवरता. तुजे समूर्तीचो मोग करतात ती व्हड शांती भोगतात. ती कित्याकूच आदलून पडची नान. जबाब. तुजे समूर्तीचो मोग करतात ती व्हड शांती भोगतात. तुजी वाट पळोवन आसा सर्वेस्परा म्हज्या तारका. तुज्यो आज्ञा हांव सांबाळटां. तुजे कायदे आनी तुज्यो आज्ञा हांव पाळटां. सगल्यो म्हज्यो करण्यो तुज्या दोळ्या मुखार उक्त्यो. जबाब. तुजे समूर्तीचो मोग करतात ती व्हड शांती भोगतात. उद्गार. Hallelujah, 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 hallelujah. सोमी म्हणटा, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे थंय येतल्यांव. Hallelujah, 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 hallelujah. सोरेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. मार्ग प्रमाणे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या. देव मंदिरांत शिकयताना जेजून उलोवन म्हणलें, क्रिस्त दाविदाचो पूत अशें दोन शास्त्री म्हणटात तें कितें? तर पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान उलोवन तोच दावीद अशें म्हणटा, म्हज्या सोम्याक सोसपराचें उतर, म्हज्या उजव्या हाता बोस. तुज्या दुस्मानाक हांव तुज्या पांयां तोळा घालतां. म्हणटच दावीद ताका आपलो सोमी म्हणटा. तशें जाल्यार तो ताचो पूत कसो जाता आनी लोकांचो व्हड जोमो कशें मनान ताका कान दितालो. सोम्याचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मुगाचे बाबा भयणीनो, ह्या दिसांनी पयले वाचप पावलून तिमोथी बोरले चिडवले वाचता.
तिमोथ पावलोचो एक खास शीस आसलो आनी म्हणटा तो ही वॉज अ स्पिरिच्युअल चायल्ड पावलोचो आनी तो ताच्या बरोबर मिशनरी वावरांत वांटो घेतालो म्हणटकूच ताणें खूब पावलोचे जिविताची खबर आयकली आज पावलो तो उगडास कोत्ता की तुका म्हाज्या जिविताची खबर आसा ज्या ज्या वेळार हांव कसल्या जाग्यार गेला ताची तुका खबर आसा जो जो वावर केला ताची तुका खबर आसा जे कोस्ट दूख हांवें सोंसूंक पडले वावर करतना ताची तुका खबर आसा आनी हो वावर करतना जेन्ना म्हाका पिडापेड आयले देवान म्हाका केदींच सांडिना देव म्हज्या बरोबर आसलोच देवान म्हाका केन्ना सांडूंक ना तो तुम्हाला सांगता तुज्या जिवितांत अडचणी येतलेच देवाचो विस्वास दवर पूत पुस्तक वाच तर नियाळ कर आनी तुमकां शांती मेवतली शुभवर्तमान आमी आयकलां शुभवर्तमानांक जेजू 2 शास्त्रांक म्हणटा मेसाय आयला तो दाविदाचो पूत तो फकत मनीस न्हू खरोच तो देवाचो पूत तर तुमी हें कानान धरूंक जाय तुमी मसायची वाट पळयतात तो तुमच्या मनांत आसा तो वेगळोच विचार तुमी म्हणटा जेन्ना मेसाय येतलो तो आमकां शांती दितलो स्वतंत्र हाडटलो पूण जेन्ना हांव आयलो हांव असो वावर करूंक ना कित्याक म्हाका धाडला बापान दुसरोच वावर करूंक मनशाचें सोडवण करूंक जेन्ना आमी हें जीव सारतना अडचणी येतात आमी कितें करूंक जाय देवाचें भरवंसो दवरूंक जाय दुसरे सुवातेर आमच्या लागीं पुस्तक आसतलो पवित्र पुस्तक ताचेर थोडो भाग वाचून नियाळ करूंक जाय आनी जेन्ना आमी नियाळ कोत्ता तेन्ना आमकां भितरली शक्ती मेवता खास हें देणें आमकां आज देवान दिवंक आज आमी ह्या देवा लागीं मागुया गीत घेऊया सी 27 पानाचो अंक 30 आणि 9 सी 27 पेज 39 Solo निर्मलुनो वेदीचे आम्ही गाता सासनाच्या पवित्वापा तुका तो समोरिता Victoriasia paso Sol Christi loca cati Pritvicha moncha paso Soglia chatana cati Victoriasia paso Sol Christi loca cati Pritvicha moncha paso Soglia chatana cati म्हजे बाबरामचें बलिदान देवाबाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव प्रार्थुया सोरेस्परा आमी भेटयता ती दाणां तुज्या आशिर्वाद पवित्र कर भगवान बॉनिफासाने तुज्या मोगाच्या उज्यान कुडीच्या सगळ्या वळवळ्यांचेर जोयत वेलें तशेंच तुजे कृपेच्या आदारान त्याच मोगान आमची काळजां पेटय म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन
सोरेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं तुमची काळजां उबारात आमी ती सर्वेस्पराताय उबारतांव सोरेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया होय अशें आमी करूंक फावो सोरेस्परा पवित्र बापा सोर पेदरा सासनांचे देवा सोर्क आनी सोत आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली आनी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय ताचे उदरशीन देवतूत आनी तुजी मोहिमा वाकाणटात बोलवून तुका नमस्कार करतात शोकत्यो खडखडटात स्वर्ग आनी स्वर्गीचे पदव्यो आनी भोक्तीवन सराफीन संतोशान सांगाती आराधन करतात तांचे बरोबर आमचे ताळे मेळून काल्तिकायेन आमी तुजी स्तुती गायता पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पर देव स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान होसाना उत्सर्गी सर्वेस्पराचे नावी येता तो सुभागी होसाना उत्सर्गी सरस्परा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची चोर देखून दवा पोरी तुज्या पवित्र आत्म्याक दाणून ही दाणां पवित्र कोड म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुखाची कूड आनीक रोगोत कोस्ट मरण सोसूंक आपकुशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याची सांग दिलो म्हणून हो तुमी समज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका दिन वासून ती आपल्याची सांग दिली म्हणून तुमी समज घेयात आनी आंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सास्ती कोरोराचें हें रगत फातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी साबरां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबा ताचो गोठ संवसाराच्या सुरवणारा तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमची सोडवण केली आमची काकूट कर देखून सरस्परा सुमेन जिवच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो सोडूनची कास भेटयता तुजी मुखार सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता क्रिस्ताचे कुडीन रोगतांत वांटो घातल्या पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी कार्तिकायेन मागता सरस्परो आख्खे पितू जुस्तालोले तर पवित्र सभेचो उगडास कर अशें लिवो आमच्या भाग्यवंत बापा आनी सिमांव आनी फिलिपनेरी आमच्या गोंवली बापा सगल्या संस्कारांनी घेतोल्या बरोबर तिका प्रतिमोगांत सपूर्ण कर तशेंच पुनर्जन्मपणाच्या बरवाशेन अंतरून गेल्यांत त्या सगळे आमच्या भाव भयणीचोय उगडास कर आनी तुजे काकलोतीन अंतरल्ल्या समस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर आमी समस्ताची काकलूत कर म्हूण आमी मागता अशें भागवंत आंकवार मारये देवाची माये सांगाती भगवान जुजे तिचो पोती भगवान दोर दोता आनी सोर कालीन तुका मानवल्यांत त्या सगल्या सांतां भोगतां बरोबर सासणे जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांणे सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे येताय पवित्र आत्म्याचे एकवटान देवा सोर पवित्र बापा सुरमान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणांक आमेन
जेजूची आज्ञा मनान धरून शिकवलें प्रार्थन दीर्घेन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोश, आनी आमकां ताळें पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्काय आमकां दी. तुजे सुखाक आनी आमच्या संस्थायेन बरेंशें वता तो तुज्या आकाक लोतीन सोर पातकांनी सुटय आनी सोर आकाटांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें जें दवरता म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय राजो चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कोर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कोर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी, संवसाराचें पाप काडटाय ती. शेळ्याचें जेवण आपयल्यांत तीच सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या घरा येवन म्हाका फावो ना, पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. गीत घेवया. डी 40 आनी 7, पानाचो अंक 70 आनी 5. D 47, page 75. एकठांय केल्या एकचिता, आमकां जेजूच्या मोगान. Jezu amche dados Adonani wotepo Ektai kelian ekchita Amka Jezu jaboga Jezu amche dados Adonani wotepo Soi pridimo mosta Toi devaji asa Soi pridimo Toi devaji asa Soi pridimo vosta Toi devaji asa Soi pridimo Toi devaji asa.
Pratunya Surespra Bhagwant Boniface तुझ्या रोगचाक्षाक तुझे सेवेंत विस्वाशी आनी कोस्टा मोन्नांत जोयतीवंत तुवें केलोय आनी शेवलोल्या पवित्र गुटां वरवीं तीच आत्म्याची गोठाय आमकां मेळो म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सरस्पर तुमचे सवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. सुपदा देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून यात देवाच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे ओडकार. सांत आंतोनीक मागणें नोमान तुका सांत आंतोनी तूं फळ निर्मळ्यांचे आनी ओनोद क्रिस्तापणाचो हांव तुका मानता जाणट्यांच्या आनी देव मोगा बोडव्या आनी खुशाल भरीत जाता इतल्या दिनांनी देवान तुका बोल्ला म्हूण दिवन बोध खालतेपण काकूत आनी मिलाग्री करचें देणे व्हडा बरवाशायन आनी खालतेपणान हांव तुजे लागीं मागता विनोदी कर म्हूण ह्या किरकोळ पातक्या पासून जो एका आतांच्या वेळार तुजे लागीं मागता जोन एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें मागता त्या मोगा पासून मेनून जेजूच्या जो तुवें केलोय इतले पावटी तो तुज्या हाताक खेळटा आसतना एक कोणतीक सगळ्यांच्या आदारा तूं वळखताय कितली म्हाका गरज ती ह्या दिनाची जें तुजे वरवीं मागता अशें जावं आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. Sognigavis vitaceba tu satato naila hima ore koso deusar porta ifenacho panyo morta sanle divos Rogrit merta Mormonice daru gota